वेळार भलायकी इबाडिल्ल्यान विरेशाक भरती केलो हॉस्पिटलांत। मंत्र्यांच्या घराचेर मोर्चा व्हरप अयोग्य सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। मागण्यांचेर आपले कडेन चर्चा करपाचो मुख्यमंत्र्यान मारलो उलो। शेळवण ऑर्डरांतल्या प्रस्तावित मल्टीपथ कार्गो जेटी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांसयत आमदार निलेश काब्रालाचो खर विरोध। ही जेटी फक्त कोळसा हाताळपा खातीर बांदतात म्हणून थळाव्यांचो आरोप। प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक विरोध करीत पंचायतीक घालो घेराव। आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हणून थळावे ठाम। वाघुर्मे बागवड्यार घरांत चोरी। फारायले सुमार 20 लाखांचे भांगर आनी 40,000 रोकड। म्हाड्डोळ पुलिसांचो पंचनामो सुरू। आणि पणजे महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर आमी पणजेकार पॅनलाच्या उमेदवारांनी भरले उमेदवारी अर्ज। पणजेकारांक जाय बदल। कसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर दितले प्राधान्य सांगता उत्पल पर्रीकार। आता खबरो विस्तारान। फाटले 4 दिसांच्या आंदोलनाचे स्वरूप बदलून सरकाराची भलायकी दाखल करचो पडलो। तर आता आयच्या दिसा आझाद मैदानाचेर कशी कितें परिस्थिती आसा ते जाणून घेवया आमचो प्रोड्युसर गौरीश आमोणकाराचे कडल्यान। नमस्कार। सध्या आम्ही थेट प्रसारण ग्राउंड लेवलाचेर गिरीश बोरकर उपोषण उपोषणाक लागून त्याची भलायकी नाकी आता भायर गेल्ली, ताका लागून ताका हॉस्पिटलांत एडमिट करचो पडलो। डॉक्टर फक्त सुजयलो ताका घेवन गेले आनी तांचेर उपचार करपाची प्रक्रिया तांच्यांनी सुरू केली। मात्र सध्या हांगासर जर पळयत जाल्यार गिरीश बोरकर डेड करपाचो किसान म्हणून तो तरणाटो आशिल्लो तांकां दोगांयकूय हॉस्पिटलांत भरती केलेले आसा। काल ती सगळे महासंग्राम हांगासर एक तुमकां पडलेलो सगळ्या जनतेचो हांगासर बऱ्याच संख्येन लोक आक्रमक आणि पोस्ट महा आंदोलन जालें। सध्या आझाद मैदानाचेर एक वेगळी शांतता उपरांतची आसा, कारण आमदार गिरीश बोरकर आनी निर्वंशींच्या तांची भलायकी अस्थिर जाली। ताका लागून तांकां आतां रोखडोच अशी आमकां अपडेट मेळिल्ली आसा की तांकां डिस्चार्ज दिल्लेलो आसा। आतां तांकां सेंटन्स घेवन आसा, मात्र सध्या तरी गिरीश बोरकर आनी तुषार जो आसा तो हांगासर पाविल्ले ना। मात्र तांच्या खातीर कशी म्हणटा तांची तांकां खातीर चादरी आनी जे सगळे वेवस्था करता आसतना आमकां फाटल्यान दिसता पडटा। तुमी पळयत जाल्यार त्या जाग्यार गिरीश आनी तुषार त्या जाग्यार उपोशण करताले। कांय खायनासतना उदक सुद्दां तांच्यांनी सोदिल्लें की उदक ना जाल्यार आमी तांकां सांगलें की गंभीर आजार बी तांकां जावपाक शकता म्हणून। तशेंच लागून तांची परिस्थिती आसा ती हांसलेली। आतां तांकां जे वायटय सुद्दां दिल्ले आसा तांकां दिल्लेले आसा। व्हडली जी हॉस्पिटल आसा ताका हांगा ती आमी दुसरी सुद्दां सध्या नाय आसा। हॅलो। तर या महाआंदोलनाचे अपडेट्स आम्ही तुमकां दीत रावतले। आता वळया फुडल्या खबरांकडे। शेळवण ऑर्डरांतल्या प्रस्तावित मल्टीपथ कार्गो जेटी प्रकल्पावयल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली। ही जेटी फक्त कोळसा हाताळपा खातीर बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला। काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या फुडारपणाखाला पणजेच्या पर्यावरण खात्याच्या कार्यालया भायर निषेध केलो। मजगती आमदार निलेश काब्राल हांणी या प्रकल्पाक खर विरोध केला। या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून हे प्रकल्प स्क्रॅप करपाक लायतले अशें आश्वासन आमदार काब्राल हांणी दिलें। सेन्सिटिव्ह जाया आमकां रस्त्यार हाडनाका, आमकां कित्याक रस्त्यार हाडून आमच्या हालाची कित्याक करता म्हणून डिपार्टमेंट म्हाका कळना। आनी हो कोळसो येवचो ना तो येवचो ना। वी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप दिस थिंग। आमी आमच्या गांवाची वाट लावपाक दिवचे ना। कायदो हाडपाक कायदो जर आतां घेवपाक पडले वी विल नॉट हेजिटेट, वी विल नॉट हेजिटेट। आमी जर मरपाक शकता न्ही, आमी दुसऱ्या मारपाकूय शकता। ही शिटकावणी तांकां, ही शिटकावणी। आमदार तुमच्याकडे आसा, आमदार आमचे बरोबर आसा। आमदार आतां येता खंय, आमदार अजून तरी आमचे बरोबर आसा आनी आमी मानता की आमदार आमचे बरोबर आसा। बट ही ऑल्सो हॅज टू मेक हिज स्टँड व्हेरी क्लियर। आमी जेन्ना सांगले
परत या आझाद मैदानाचेर आत्ताच थंय विरेश परत आयिल्लो आसा. देखून हाची आमी अदीक म्हायती जाणून घेवया आमचो प्रोड्युसर गौरीशा कडल्यान. तांच्यांनी ज्या उपोषण करिल्ले तितून तेंच्यांनी उदक सुद्धा ग्रहण करूंक ना. तांकां लागून दोतोरांनी तांकां सांगिल्लें आसा की उदक दिसाक 3 लिटर तरी पिवपाची गरज आसता. मात्र उदक सामकेंच सोडिल्ल्यान परिस्थिती एकदम ढासळ्ळी. एक रात्र हॉस्पिटलांत काडल्या उपरांत परतून एकदा आमदार आर्जीचे विरेश बोरकार परतून आपल्या पूर्व पदाचेर ज्या जाग्यार तेंच्यांनी हे उदक सोडून सुद्धा उपोषण चालू दवरिल्ले त्याच जागेचेर ते परतून परतलेले आसात. आमदार विरेश बोरकार आणि त्यांचे क्रांतिकारी तुषार. हे लाईव्ह प्रसारण आता हळदीचे आमदार विरेश बोरकार आणि तुषार आता ह्या क्षणाचेर हांगासर पाविल्ले आसा आणि लाईव्ह प्रसारण थेट प्रसारण तुमकां दाखयता गोमंतक टीव्हीचेर. त्यांची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार ते सामके अस्थिर अशी परिस्थिती त्यांची दिश्टी पडटा. हांगासरल्यान तांकां राती उसरा हॉस्पिटलांत भरती केल्ले डॉक्टर अक्षर रिबेलो हांच्या म्हणण्यानुसार उदकाच्या उणावाक लागून त्यांची परिस्थिती सामकी ढासळिल्ली. दोतोरांनी तांकां कमीत केला 3 लिटर तरी उदक पिवपाची गरज आसा म्हणून. मात्र जी तेंची बळजबरी जाली पुलिसांनी केली ताका लागून तेंची तर या आंदोलनाचे फुडले अपडेट्स आमी तुमकां दितले. आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. मंत्र्यांच्या घराचेर मोर्चा व्हरपाची आंदोलकांची कृती अयोग्य आसा. आमदार विरेश बोरकार तशेंच हेर विरोधी आमदारांक मोर्चा व्हरप सोबना. कायदो हातांत घेनासतना योग्य मार्गान आंदोलन करचें वा मागण्यांचेर म्हजे कडेन चर्चा करची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलो. कलम 39A विशीं मात तांणी कसलेंच भाष्य करूंक ना. पळया. जे लोक आंदोलन करता किंवा आंदोलन करते अलॉंग विथ द LOP आणि बाकीच्या MLA तांकां आंदोलन करपाचो रायट आसा. हांव खंयच ना म्हणना. तांच्यांनी आंदोलन करचें बट आंदोलनाच्यो मर्यादा सांबाळून करच्यो. तांच्यांनी पयल्यान पयलीं ताका सपोज आंदोलन आझाद मैदानाचेर करपाचें तांच्यांनी आंदोलन करचें. प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन तांकां ज्या हेज्या संदर्भात दिवपाक जाय थंयसर कलेक्टर आसा कलेक्टरा कडेन दिवचें. टायम टू टायम तांकां कोणीच ज्या जाग्यार रिप्रेझेंटेशन दिवन ज्या जाग्यार उलोवपाक जाय त्या जाग्यार उलोवपाक कोणीच तांकां आडोवना. पण अशा पद्दतीन एखाद्या मंत्र्याच्या घराचेर लोक घेवन वचप हें आनी कायदो आपल्या हातांत घेवप हें योग्य न्ही आनी हे लोकप्रतिनिधीक फावना. म्हणून म्हाज्या सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट आसा आनी आंदोलनकर्त्यांकूय रिक्वेस्ट आसा तुमी लॉ एंड ऑर्डर कायदो हातांत घेवं नाकात. आमदाराच्या घरा कडेन वचून बसूं नाकात. तुमकां आंदोलन करपाचें आसा तुम्ही रायट प्लॅटफॉर्म एट आझाद मैदानाचेर तुम्ही आंदोलन करपाचें तुम्ही आंदोलन करात. प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें आहा. म्हजो थंय कलेक्टर कंटिन्युअसली तांच्या बरोबर आसा ताका दिवचें. डिस्कशन ज्या फोरमाचेर करपाचें त्या फोरमाचेर तेजेर डिस्कशन करचें. पण अशा तांकां कायदो हातांत घेवपाक सोबना. आनी विशेश करून लोकप्रतिनिधी जांकां वेगवेगळे फोरम आसा डिस्कशन्स करपाचे त्या फोरमाचेर डिस्कशन्स करचे सोडून तांच्यांनी अशा पद्दतीन कायदो हातांत घेवप हें तर तांकां बिलकुलूच सोबना. म्हाजी तांकां परतूय बी हांव स्ट्रिक्टली सांगता खंयसरूच कायदो हातांत घेवं नाकात. तांच्यांनी डिस्कशन करपाचें त्या फोरमाचेर डिस्कशन करात. ज्या विशयाचेर म्हणजे ते 39A उलयता आसतात बाकीच्या हेचेर उलयता आसतात तांच्यांनी वेळ पडल्यार त्या फोरमाचेर येवन डिस्कशन करचें. म्हणून हांव सांगता की आमचे पुलीस संयम बाळगून आसा. पुलीस इतको वेळ तांकां कंट्रोल करून आसा. म्हणून पुलिसाकूय बी आपलो लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करपाक दियात. कंटिन्युअसली वदळच्यान पुलीस तांकां सांगत आसतात की कायदो हातांत घेवं नाकात. हेवटेंतल्यान तेवटेंतल्यान प्रत्येक वचून डायरेक्टली एखाद्या मंत्र्याच्या घरा कडेन वचप हें योग्य न्ही. प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक विरोध करीत मिराबादच्या थळाव्यांनी सावड्डे पंचायतीक घेराव घालो. आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हणून थळावे लोक ठाम आसात. आमचे जैत जाले बगर सोडचे नात अशी खर भुमिका आतां थळाव्यांनी घेतल्या. पंचायतीक घेराव घालून लोकांनी पंचायत कार्यालयात ताटां उडयली आनी नारे दिले. पळयात पुराय बातमी.
आमचे गाव आमचे गाव आमची न्हंयो आमची भाटां आमची देवळां आमची घरां आमचे गोंय सोडची ना रे सोडची ना. सावर्डे मिराबाग वाठारांत प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांनी आपलो विरोध कायम दवरला. ह्या फाटभुंयेर तिडकल्ल्या थळाव्यांनी सोमारात सावर्डे पंचायतीक घेराव घातलो. बंधाऱ्याच्या बांदकामा खातीर जी फोंडकुलां मारल्यात ती पुरयात, फोंडकुलां पुरयनात तो मेरेन आंदोलनाक बसतले अशी भुमिका थळाव्यांनी घेतली. थळाव्या बायलांनी पंचायत कार्यालयात ताटा बडयत निशेध केलो. बंधारो आमकां नाका अशें म्हणीत पंचायत कार्यालयात बसून थळाव्यांनी नारे दिले. पंचायतीन आमच्या वांगडा रावचे अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं कंत्राटदार आनी प्रकल्पाक जापसालदार आशिल्ल्या आड FIR दाखल करचे अशी लोकांनी मागणी केल्याचें कळटा. पळयात थळाव्यांचो पंचायतीत जाल्लो बोवाळ. आता सकाळची जागी जाल्यात, आता ते पैसे वाटून जागी जाल सोंपल्याक ते खबर ना. आता खंय डिस्कशन करता, आता कसले डिस्कशन ते आमकां दिता पळय ते पळोवया. पूण आमी सोडची ना तेंकां आमच्यान. जेन्ना आपले स्वताची जमनी कोणी एक बारीकसो खड्डो सुद्दां मारता न्ही जाल्यार तुमी म्हणटा NOC घेतल्या पंचायतींतल्या. आतां येदो व्हडलो खड्डो जालो तो इतले उदक भरले हांगा लोक मरपाक शकता, कोणी गोरव मरूंक शकता. तुमी कांयच एक्शन घेवना. आतां ते मात तुमकां लागना. आनी जे कोणी आपले बऱ्या खातीर आपले जाग्याक एक खड्डो करता जाल्यार तुमकां म्हणटा तुमी ऑब्जेक्शन हाडटा. सगळे पंचायत थंय पावता आनी येदो व्हडलो खड्डो जालो तुमकां कांय लागना म्हणटा. एक तुमगेले म्हाका खबर ना कितें रिजायन दिया तुमी. तुमकां आमी निवडून हाडटा ही कापासतात आमी तुमकां हांगा उतर दिता. जर तुमी जर हे रिजायन जर तुमच्यान जायना, तुमी जर सगळी रिजायन जाता न्हू, जेतली रिजायन जाता तितल्यांक निवडून हाडपाची कापासतात आमी दवरता. आमी लोक भोंवता तुमची पडटा. बाबा हे खड्डे कोणी मारले तुका खबर आसा काय म्हणून तुमी सांगलें आपल्याक खबर ना म्हणून. तूं आतां भितर वचोन WRD कसो फोन मारलो? खंयची म्हळ्यार खंयची येयली? तेजी पयलीं आनी एक खड्डो आसा 5 म्हयने तो येयना. तू सगळे विचारलेले खबर ना म्हणजे कितें खबर आसा तुका? फोन करा. जो पर्यंत तुम्ही हे खड्डे पुरिना तो पर्यंत ह्या लोकांवांगडा आमी बसतले म्हणून राव ऐकय एक मिनिट. तुम्ही त्या WRD सांगा जो पर्यंत तुम्ही हे खड्डे पुरिना आणि जे एक्शन घेयना तो पर्यंत आम्ही ह्या लोकांवांगडा हांगा धरणे आंदोलनाक बसता म्हणून सांग पंचायती. तो पर्यंत आमी गरज ना. हे चल तू तुमकां काय ब्लेम करना. तुमचे कडेन तुवें म्हणलें आमकां ऑथॉरिटी ना म्हणून सांगलें. चल ओके ऑथॉरिटी ना तुमकां, तुमचे कडेन कांय पावर ना. हो तरी पावर आसा आमच्या वांगडा बसपाक? आसा काय तोही ना? तोही ना काय आसा काय सांग क्लियर. तुका क्लियर आसा काय ना? गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार. सावयवेरे वागुर्मेच्या बागवाड्यार रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली. घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी घरातल्या भांगरांच्या वस्तूचेर आणि रोख रक्कमीचेर हात साफ केलो. सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रुपयांची रोख रक्कम फारायली. पळयात. गोंयांत सध्या चोरयाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सावयवेरे वागुर्मे बागवाड्यावेल्या रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रसिका प्रभू आनी ताच्यो 3 चलयो शुक्रारा लग्न सुवाळ्या खातीर आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली. घरात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घरात घुसून आलमारीतले सुमार 20 लाखांचे भांगर आणि 40,000 रोख रक्कम फारायली. लग्न करून जेन्ना आयतारा रसिका घरा आयली तेन्ना हो सगळो चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयलो. म्हाड्डोळ पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. करून तेंच्यांनी हे केले
फोडून मागीर ते साठीची चावी हाडून हांगा पयली तेंच्यांनी तांकां चावी मेळोना मागीर आमी चावी लिपोवन दवरली ती तेंच्यांनी कशी सोदून काडून ते चावेन एक लॉकर काडले आनी त्या लॉकरान मायचे दवरले ते तेंच्यांनी भांगरां येयली सगळी. सो टोटल 20 लाख 20 लाखाचे वर आसताले आनी 40,000 रुपया कॅश आसली. पोलिसांनी पंचनामा केला. पंचनामो केलो पुलिसांनी म्हाका मागीर पुलिसांन आपोवनूय तेंच्यांनी रातचे येयल्ले पंच येयल्ली सरपंच येयल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर वागुर्मेच्यान रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. पणजी महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर सोमारा आमी पणजेकार पॅनलाच्या कांय जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले. उरिल्ले मंगळारा अर्ज भरतले. वट्ट 28 उमेदवार रिंगणात देंवतले अशी माहिती उत्पल पर्रीकारान दिली. शारांत कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले अशें उत्पलान सांगलें. 11 मार्चाक पणजे महापालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा. हे खातीर शुक्रारा मंत्री बाबुशाच्या पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरिल्ले. आतां सोमारा आमी पणजेकार ह्या पॅनलान उमेदवारी अर्ज भरले. प्रभाग 7तल्यान शीतल नायक, प्रभाग 10तल्यान ॲडव्होकेट विष्णू नायक, प्रभाग 16तल्यान प्रांजल नायक आनी प्रभाग 7तल्यान लिओनीड फुर्तादो हांच्यांनी अर्ज भरले. प्रभाग 4तल्यान जॉन पो हांणी अर्ज दाखल केला. ताका आमी पणजेकार पॅनल तेंको दितले अशें उत्पलान सांगलें. शारांत कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले. पणजेकारांक बदल जाय ते खातीर महापालिका वेंचणुकेत लोक आमच्या पॅनलाक तेंको दितले असो विश्वास उत्पल पर्रीकारान उक्तायलो. आमी पणजेकार हातूंतले आमी सकाळी पयलीं महालक्ष्मी देवळांचो आशिर्वाद घेतलो. मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले. काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता. 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. नाही ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आनी एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आनी अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आनी खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टायम करता. कांयनी निवडणूक लढल्या मातशें यश येवनाशिल्लें. ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले असो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. आतां मेरेन कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळा तुमकां? ना आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट येता. आमी डे 1 सांगला आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून ते मॅडम सांगले तो टेक्निकली मिनीन हेज वर्क वीथ माय फादर. तो BJP आशिल्लो तेन्ना. आतां BJP कोण आयला म्हणून तो टेक्निकली काँग्रेसीन आसा बट ही हॅज वर्क वीथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान ते मॅडमीन फायल केला. सो अशे अनेक लोक आसा आमच्या बरोबरचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा पण एक पणजेकार म्हणून फुडें आयले. गोंयच्यान म्हाका सामको पॉझिटीव हे आयला. लोकांक एक चेंज जाय एक गूड गव्हर्नन्स. तो मागीर वॉर्डान आसूं किंवा कॉर्पोरेशनान आसूं किंवा इवन व्हडल्या हाचेर आसूं असो लोकांचो फीडबॅक म्हाका येता आनी ताच्या खातीर थंय योग्य व्यक्ती वचप हो इम्पॉर्टंट आसा. खंयच्या वॉर्डाक आनी कितें आय फायल्ड माय नॉमिनेशन फॉर वॉर्ड नंबर 19 आनी आमी सगळीं पणजेकार सो एक जावन सगळें कितें तरी करूंक सोदता म्हूण आमी आयज नॉमिनेशन फायल केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात SIR प्रक्रिये उपरांत सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळ्यात. SIR उपरांत मतदारांचो आंकडो उणो जाला. हाका लागून भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वट्ट 11 आनी 2 अपक्ष आमदारांक आतां हुस्को निर्माण जाव येता काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. मतदारांक वगळल्यात तातूंत मॅप जावंक नाशिल्ल्या भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान आनी हातूंतले कांय मतदार भाजप उमेदवारांच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचे दिसून आयला. देखून आतां संबंदीत आमदाराचे प्रश्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेत वाडटले काय कितें हो प्रश्न पडटा. पळय SIR मोहिमे उपरांत राज्यातल्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. SIR प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वट्ट 11 आनी 2 अपक्ष आमदारां मदीं हुस्को निर्माण जाव येता अशें दिसून येता. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत हे आमदार जितक्या मतांच्या फरकान जिखून आयल्यात त्या परस चड मतदारांक तांच्या मतदारसंघांतल्यान वगळायल्यात.
SIR प्रक्रिये उपरांत राज्यांतल्या सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळायल्यात. तातूंत मॅप जावन आशिल्ल्यान भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आसा. हातूंतले कांय मतदार भाजप उमेदवारांच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान संबंदीत आमदाराचे प्रस्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत वाडटले काय कितें असो प्रस्न पडटा. उत्तर गोंयांत 20 11 मतदारसंघात 2022 भाजप उमेदवारांनी जैत मेळयल्ले. तातूंतल्या पेडणे, पर्वरे, पणजे, ताळगांव, मये, पर्ये आनी वाळपयच्या आमदारांनी 2022 जितक्या मतांनी जैत मेळयल्ले तो आंकडो SIR उपरांत सामकार आयिल्ल्यान मतदारांच्या आंकडेवारी परस कमी आशिल्ल्याचें कळटा. मात थिये, म्हापसा, पणजे, ताळगांव, सांखळे आनी प्रियोळ आमदारांक त्या वेळार मेळिल्ल्या मतां परस ह्या वेळार मेळिल्लीं मतां आनी सध्याच्या मतदारांची आंकडेवारी हातूंत फरक आशिल्ल्याचें कळटा. भाजपान 2022 दक्षिण गोंयांतल्या फोंड्या, शिरोड्या, वास्को, दाबोळे, नावेली, कुडचडे, सावर्डे, सांगे आनी काणकोण अशे 9 मतदारसंघ जिखिल्ले. तातूंत फोंड्या, वास्को, दाबोळे, नावेली आनी कुडचडेच्या आमदारांनी जितक्या मतांच्या फरकान जैत मेळयले ते परस तांच्या मतदारसंघात वगळिल्ल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचें कळटा. SIR मोहिमे उपरांत राज्यांतल्या मतदारांचो आंकडो उणो जाला. ही गजाल सध्याच्या आमदारांक घाताची थारूंक शकता काय कितें हो प्रस्न उपरासता. भाजप अपक्ष आमदारांचे जैत आनी वगळायिल्ले मतदार. थिये मतदारसंघ निळकंठ हळर्णकार हांची 2051 मतांनी जैत, 3064 मतदार वगळायल्या. म्हापसा जोशवा डिसोजा 1647 मतांनी जैत, 3896 मतदार वगळयल्यात. पणजे बाबूश मोन्सेरात 716 मतांनी जैत, 4274 मतदार वगळयल्यात. ताळगांव जेनिफर मोन्सेरात 2041 मतांनी जैत, 4947 मतदार वगळयल्यात. सांखळे डॉक्टर प्रमोद सावंत 666 मतांनी जैत, 1144 मतदार वगळयल्यात. प्रियोळा गोविंद गावडे 213 मतांनी जैत, 1378 मतदार वगळयल्यात. दिवचल डॉक्टर चंद्रकांत शेटये 318 मतांनी जैत, 1464 मतदार वगळयल्यात. फोंड्या रवी नायक 77 मतांनी जैत, 3831 मतदार वगळयल्यात. वास्को दाजी साळकार 3657 मतांनी जैत, 11657 मतदार वगळयल्यात. दाबोळे मॉविन गुदिनो 1570 मतांनी जैत, 5489 मतदार वगळयल्यात. नावेली उल्हास तुळेकर 430 मतांनी जैत, 3322 मतदार वगळयल्यात. कुडचडे निलेश काब्राल 672 मतांनी जैत, 2317 मतदार वगळयल्यात. कुठ्ठाळे आंतोन वाज 1178 मतांनी जैत, 9389 मतदार वगळयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दरेका आमदारान स्वताचो आदर राखपाक जाय. विरोधी पक्षांत आसतना आमी लेगीत आंदोलनां केल्लीं पूण सरकारी कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडूंक नाशिल्लो. कार्यालयाच्या भायर आंदोलनां केल्लीं. सध्या चालू आशिल्ल्या आमदार विरेश बोरकाराच्या 39A कलमाच्या आंदोलनाचेर आपल्याक कितेंच उलोवपाचें ना अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. सत्तेतलो जर आमदार आशिल्लो आनी ताका व्हेलो जाल्यार तुमी वगीर वतले आमदार आमदार पळया आमदारान हांव आमदार लोकांचो प्रतिनिधी म्हणजे हांवें रिस्पेद सांबाळून काम करता प्रत्येक आमदारान अशें म्हणटा. आतां गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांत आमी केन्ना हांव एजिटेशनाक गेलो खूब फावटी. हांव 1994 आमी जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आशिल्लो तेन्ना आमी एजिटेशनाक गेले. पण आमी कितें करताले, आमी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भायर बसताले. गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसाच्या भितर बसून ताका कोणा ऑफिसराक हें घालप ना अशें परिस्थिती. तूं दी रिप्रेझेंटेशन दिवपाचो म्हाका अधिकार आहा, सगळ्यांक अधिकार आहा रिप्रेझेंटेशन. फक्त कितें आतां तें कशे पद्दतीन कितें जालें ताजेर हांव कॉमेंट करपाक शकना, कारण तें थंय हांव आय विटनेस नाशिल्लो, म्हाका कांय खबर ना. हणजूण वाठारांत एका रेंट गाडीचो स्वयंघात जावन कार एका नाल्यात उमथली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओडिसाचो पर्यटक ही कार चलयतालो खंय तेन्ना अचकीत ताचो कारहिवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कार लागसरच्या नाल्यात पडून उमथली. ह्या कारीत आशिल्ले 4 पर्यटकांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. सेल्फ जाला तो सेल्फ जाला जे जमलो आनी तो भायर पावलो ते आले 4 जाण आसले भितर. तेन्ना आमी काडले तांकां हें करून. केन्ना जालो हो आतां? 9 साडे 9 जाताली आयज सकाळी. हय सकाळी. हय ते कितें ड्रोन बी आसले कितें? हय असलें अशें आसलें. कितके जाण आसले गाडी? 4 जाण आसले. एकट्याक मार लागला हातीक हांगा भुजाक ह्या आनी बाईच्यांक तितकें हें ना, नॉर्मल लागला. आमी काडले तांकां ओडून भायर. चेडे जाले. खंयचे बी कितें सांगला तेंच्यांनी? खंयचे बीन तें सांगला? ओरिसा कितें म्हणत ते ओरिसाचे कितें सांगात ते म्हणा हांवें चालले का ओरिसाचे म्हणा ओरिसा अशेंच सांगले ओरिसा. आनी
मागीर आमी तेका काडले काय एम्बुलन्स येयली न्हू फाटल्यान एम्बुलन्स धाकटी आहली एम्बुलन्स आनी मागीर तेंच्यानी वाडे गेले तांकां हें करून तेंच्यानी गेले तांकां आनी आतां खंय गेल्या आमी आमकां सेंटरान गेले जाल्यार पूण ना तेजीच गाडी दिसता ते रावले एम्बुलन्स पयना फुडें पडना फुडें आनी तांकां फटाफट काडले आनी तांकां बसून हें केलें हाडले वयर मागीर हांगा रस्तो तो पूल मोडला आनी थंयसून हांगा वाडला आमकां भंय दिसता कित्याक इतके फास्ट येता न्हू इतके फास्ट येता भंय दिसता हांगा स्पिकर तो घालूंक जाय न्हू हो कोण आयकना न्हू कोण कितें सांगलें पंचायत सांगना आयकना कोण आयकना मागीर कितें जातलें आमी आमकां येवपाक असो त्रास जाता मरे भायर सरपाक भंय दिसता आदली राना मंत्री अलिना साल्दाना हिणें गोंयांत सुरू आशिल्ल्या घडामोडींचेर खर तिडक उक्तायल्या. गोंयांत जें घडटा तें पुराय चुकीचें आसा. राज्याचें रक्षण करप गरजेचें आसा तितलेंच सैम आनी पर्यावरण तिगोवन दवरप हेंवूय सरकाराची जापसालदारकी आसा. सतत पर्यावरणाक गृहीत कित्याक समजता असो प्रश्न आदली राना मंत्री साल्दानान उक्तासला. सगळ्यात पयलीं गोंयचो आकार समजून घेवन गोंयांत कितले प्रकल्प येवंक शकता हाचेर खोलायेन विचार करप गरजेचें आसा अशेंय तिचें म्हणणें. I was very focused on protecting the environment. I was the Minister for Environment. It was my responsibility and my duty to protect the environment. Whatever, as per the rules, fitted a certain category, we made sure that those areas were included in the definite categories. Like, for example, the Bhutani project. That was declared as a private forest during my tenure. How was it removed from the list of private forests? What changed? See, we have to go by, why do we have laws? Why do we have rules and regulations? So that governance can happen in a way that will benefit the state and benefit the people of the state. But unfortunately, things are not happening the way they should. And I request our government to take care of our Goa, our dog-sized Goa. And let us not force our youth to come and sleep here without food, without any, shelter. And today I was very upset. I've come here for the first time, to be very honest. But I was very upset to know that his vital signs are going down. He's a young man. He's somebody's son. He's somebody's brother. People who love him, want him, need him. And Goa needs people to fight for truth and justice. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही